सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जोकी रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे मीस आमी लेगात भेटयता. तशेंच लिगोर मोंतेरो हो आमचो भाव सोंपून गेला, ताचे पासत आमी मागुया, ताच्या कुटुंबा पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक भेटता आनी आपल्या शिसांक भेटून तांकां फुडें वचपाचो एक नवो भरवसो दिता. आमकांय जण एकल्याक आमच्या जिवितान जेजूक भेटूंक आनी जेजूक भेटून आमच्या जिवितान आमी दिसाच्या दिसाक फुडें वचूंक आनी भावार्थान जिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी जेजूचो अणभव आमकां मेळटा तो बेऱ्या कानार घेतला, समजूंक ना वो ओळखून घेवंक ना. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. सर पदवीदार देवा बापा आनी तुमकां भाव भयणीनो, जगण्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटाक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, बापाच्या पुता, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकूत कोर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोग करतो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां पास्क परबेची पेकोवणी दिल्या. तुजे पुरचेक सर्गीच्या देण्यान भर अशें संपूर्ण सुटका अणभवून ती ह्या संवसारान संतोसता, तशेंच सर्गूय संतोष भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसा परबे सोमयार पेद्रूस देवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारला तेच जेजूक देवाक ईश्वराक आनी अभिशेक केला म्हूण इस्रायलाच्या आख्या घोराण्यांक तिरपण जाणा जावची. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रून आनी हेरान दोन दुतांक ताणें म्हणलें, भावानो, आमी आतां कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडून जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान
घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जें देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेरांक सांगून ताणें आपली गवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नसते पिळकेंतली तुमकां सडवण जोडून घेयात. तेन्ना ताणें तांचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांचे जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हे. जबाब सर्वेस्पराक जय. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराची उतरां खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुबां विस्वासपणाची, नीत आनी प्रामाणीकपणान हीं दोनूय तांची मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितुमीन संवसार उपाट भरला. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करता, ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता, तसल्याच मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानां दितलो. जबाब सर्वेस्पराक जय. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशीच आमचे देवो तुजी प्रिती. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरी जावुया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावळी न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकली वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वडोन ताका म्हणलें, रब्बोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलीन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जाला आनी पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक भेटता. भाव भयणीनो, आमी जेजूचें पुनर्जीवनपण मनयलां. जेजू भेटता आमकां
हो जेजू भेटूंक जाय आमकां, रावता आमी जेजू तूं आमकांय एक भेट दी पुनर्जीवन जावन. आनी भोव करून हे शीस जे आसले ते भियोन जेजूच्या मरणा उपरांत सांडलोले कशे जाल्ले, तांचे भिरांतीन, तांच्या ह्या सांडलोले परिस्थितीन जेजू पुनर्जीवनपणाचो संतोश घेवन आयला. आनी हो संतोश घेवन ते सगल्याक गेले. मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो, त्या उपरांत आपोस्लांक दिश्टी पडलो आनी तांकां आख्ख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात हो संदेश दिवन जेजू बापाशीं चडलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू मारी मागदलेनाक म्हणटा हांव आजून बापाशीं चडूंक ना, देखून अशींच आतां म्हाका धरून रावो नाका, जायतें आहा काम करपाचें, गोवायकी दिवपाचें. आनी गोवायकी दी तेन्ना हांव सगल्यांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. हो भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जें आमी आयकता 50व्या दिसाचे परबे सुमयार पेद्रू जुदेवा लागीं उलयता. आनी 50वो दीस म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचें देणें. पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन जेन्ना पेद्रू उलयलो ह्या जुदेवा कडेन, तेन्ना जायत्यांची मनां बदल्लीं, जायत्यांनी मानून घेतलें होच सोडवंडार पेद्रूच्या उतरा वरवीं. आनी देखून तांचो जबाब, भावांनो आमी आतां कितें करचें? म्हणल्यार नेणारपणान आमचे लागीं चूक घडल्या, नेणारपणान आमी उरल्या, पूण आतां आमकां कळोन येता हें सत, जाल्यार आतां आमी कितें करचें? पयलीं आमचें जिवीत पाड जालां, वो पयलीं आमी पाड घातलां, आतां कितें करचें? भाव भयणीनो, हो प्रश्न एकदम गरजेचो आनी जण एकल्यान तो विचारपाक गरज. भोव करून आमचें फाटलें जिवीत जें आसा, आमचें पास्ट आसा, तें जरी तर घडबडलेलें आसा, बरें ना, खंय तरी चुकल्या आमी, जाल्यार आतां कितें करचें? पयलीं जें कितें केलां तें आतां रडोन फायदो ना. आतां कितें करचें तेंय पेद्रून तांकां सांगलें. सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेयात, हे नश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. पिणकां नश्टी आसा. आमी बरीं जावपाक सोदीत वा आमी कितेंय बरें करपाक सोदता, आख्खो संवसार तें करतलो म्हणून समजूंक जायना, दुसरी आख्खी पिणकां तें करतली हें समजूंक जायना. पिणकेन, आमचे पिणकेन जे दुसरे मनीस आसात ते आपआपल्या वेळार हें सत मानून घेतले, वो घडी थोडे मानूनच घेवचे ना. आनी तरी आसतना तूं हे पिणकेंतलो भायर सोडून तुका सोडवण जोडून घे, हो संदेश तांकां दिलो. भाव भयणीनो, आयज हो इस्टर जाला तेन्ना एक न्यूज, एक इंटरनॅशनल न्यूज कसो भायर सरलेलो आसा. ह्या वर्साक जायतीं कन्वर्शन्स जाल्यात. कन्वर्शन्स म्हणल्यार रिलिजियस कन्वर्शन्स. आनी कन्वर्शन्स, रिलिजियस कन्वर्शन्स म्हणटा तेन्ना कातोलीक धर्मान जायते जाण भितर सरल्यात. जायत्यांनी बावतिजम घेतला ह्या इस्टरा दिसाक. आमचेच फिरगोजेन 4 जाणांनी घेतला. तेच भाशेन आनीक दुसऱ्याय फिरगोजांनी, आमचे लागीं आंकडे ना, पूण इंटरनॅशनल लेवलाचेर होच एक न्यूज भायर सरला की ह्या वर्साक जायतीं जाणां कातोलीक धर्मान परतून आयल्यांत वो नवीं आयल्यांत. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, त्या दिसाक जेन्ना पेद्रू उलयलो तेन्ना जायत्या जाणांनी उतर मानून घेतलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. त्या दिसाक सुमार 3000 लोक तांच्या जम्यान भितर सरलो. त्या एकूच दिसाक 50व्या दिसाक 3000 लोक भितर सरलो. आयज आमी ही गोवाय दिवपाची गरज आसा, आमी उलोवपाची गरज आसा, आमी बऱ्यो करण्यो करपाची गरज आसा. आमी पुनर्जीवन जेजूक बेश्टोच फकत घट धरूनच रावंक न्हय, पूण आमी वचून सांगपाची गरज आसा. देखून आमचें जिवीत ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडटा तसलें, दुसऱ्यांक भोगसणे दिता तसलें, दुसऱ्यांचें जिवीत व्हडू करता तसलें जावपाक गरज. तरीच कृपा आमकां दी म्हूण हे भेटेन भाव भयणीनो आमी मागुया आनी आमी जण एकलो जेजूचे खरें गोवाय जावन दुसऱ्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक हातयार जावंक तयार जावया. दाना थळच्या वेळार आमी गायन घेवया. C23, पेज नंबर 38. C23.
लोली पेकोष्टी वावरा गालता आमच्या ताटां होस्ती रूपान आमच्या ताटां होस्ती रूपान भावरान केलं तुझ्या उदारपणाचे स्वरूप दाखवून म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबाची भेटवणी कोनवाडाईन मानून घे. अशें तुजे राखणेच्या आदारान आमी घेतलां तें ओगडायना जावंक आनी सासणाची देणी जोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो खरो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचे दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. दरबारांचो सर्वेस्पोर देव सर्गान संवसार म्हणटा सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट सोम्या आमी ओम आनी एका विशें येता इतले पावटी परो तेसी तुझे मरण पडटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले ते पयस बेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे भाग्यवंत बापा आनी फिलीप नेर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितमोगान जपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत करून मागता अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाची मैत सांगाती भाग्यवंत जुजय जपोती, भाग्यवंत दोत्ता, भाग्यवंत जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी तांची संगाता तुका वाकाणूंक आनी महिमांक गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवीदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांक पावूंक सोदता. तर आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या करण्या वरवीं आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताचे वागणुके वरवीं दुसऱ्यांक आमी जेजूशी ओडून हाडूंक आमकांय कृपा मागुया आनी जेजून शिकयल्ले प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. R40 पेज नंबर 197. R40. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो बापाय. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो बापाय. जेजू आमच्या काळोखांत, जेजू आमच्या काळोखांत, जेजू आमच्या काळोखांत, जेजू आमच्या काळोखांत, जेजू सोडून तुजी सासणाच्या जिविताची कोणाची वचू आमी, कोणाची वचू आमी. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विस्वास ठेवता. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर विस्वास ठेवता. जेजू आमच्या काळोखांत, जेजू आमच्या काळोखांत, जेजू आमच्या काळोखांत, जेजू आमच्या काळोखांत, जेजू तूं एकलोच आमकां बासायताय सासणेक जिवीत, बासावणेक पेट्टा विस्वास, बासावणेक पेट्टा विस्वास. क्रिस्ता बराबर तुमी जिवन जाल्यांत म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. तुवें स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. हालेलुया. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, तुज्या कुटुंबाचे मागणे आयक आनी पवित्र स्नानाची परिपूर्ण कृपा आमच्या काळजांनी तुवें ओतल्याय देखून सासणाचे इनाम जोडूंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. शेवटाक आमी गायन घेवया. K6 पेज नंबर 141. K6. मनांतलो जिवो जालो सुई सुई फोंडांतलो जेजू चल्लो सुई सुई मनांतलो जिवो जालो सुई सुई फोंडांतलो जेजू चल्लो सुई सुई सुरपदवीदार जिविताच्या